येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कर्तूब पुसून उडोवपाचो चलयला यत्न. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आरोप. सरकारी कचेऱ्यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपलो फोटो लावपाचो दिलो आदेश. आदेशात गोंयच्या भाग्य विद्यार्थ्याचे नांव ना म्हण कुबळे भाव मोगी. गोंय सरकार घेवपाक लागला शेतकारांची दखल. केंद्रीय शेती मंत्री शोभा करदलजी आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाचे भितर जाली चर्चा. राज्यात ऑर्गेनिक फार्मिंगाक येतलो चंवर, मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. अजून सोंपलो ना पावसाळो, 11 आणि 12 वेर गडगड घालत लायतलो हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोनाच्या काळात गोंयांत पर्यटकांनी धडक दिवपाक सुरवात केल्या. बाणावलेच्या दर्या देगांचेर सांजवेळार सद्याक पर्यटक फॅमिली सयत भोंवतना दिश्टी पडपाक लागल्यात. कोरोना आटापात येता अशें दिसपाक लागला. देखून हो सीझन बरो वतलो अशें थळाव्यांक दिसता. दर्यादेगांचेर पर्यटक येवपाक लागल्यात. देखून ल्हान व्हडले वेवसायी गिरायकां मेळटलीं म्हूण खूश जाल्यात. हॉटेलां फुल्ल जावपाक लागल्यात. जांकां वेवसाय करपाक मेळना तांकां सरकार मजत करतलें अशें आशेनय कांय थळावे वेवसायी रावल्यात. पयले पावटी आयला आतां इतल्या दिसांनी जायते भुरगे आनी जायतो लोक म्हाका पळोवंक दिसती पळय. म्हाका बरें दिसलें. कोरोना टायमार भुरग्यांक भायर सरो मेळनासलें आनी हें कोरोना बेगीन काबार जाल्या पुरो. आनी आमच्या टॅक्सीवाल्यांक आनी आमच्या शॉपवाल्यांक आनी आमच्या गोंयकारांक लोकांक सगल्यांक बरेपण बिजनेस जाल्या पुरो पूण हांव मागता. आयज ट्युरिस्ट जायतो आयला, तुका दिसता कितलो लोक तुका पळोवपाक मेळटा आनी तेज्या डबल आनी येवन आमकां गोंयकारांक जायतो हें जाल्या पुरो, फायदो जाल्या पुरो. कित्याक गोंयकारांक इतले त्रास जाले आतां कोरोना टायमार. कोणूच तांकां मंत्री वा कोणांनी सपोर्ट करूंक ना. आमच्या गोंयकारांक हे पाटी बरें मेळ्ळ्यार पुरो आनी बरेंपण सगल्यांक आमकां दिश्टी पडल्या पुरो म्हणून हांव मागता. हो जो आसा बाणावलेचो बीच. आज तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात जे इंडियन टुरिस्ट जे आसात ते इतले येले कडेन आसात की सगळी हॉटेलां जी आसात ती फूल जाले कडेन आसात. बाणावलेची जी हॉटेलां आसात ती सगळी फूल जाले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर हॉटेला बरोबर जितली टुरिस्ट जितली गोंया आनी चड करून सावथाक येले कडेन आसा बाणावले हांगा आज ह्या बिचाचेर पळयात सगळी टुरिस्ट आसा. बीच बाणावलेचो बीच आसा तो फूल जाले कडेन आसा. आमच्या फाटल्यान तुम्ही कितलेशे लोक आसात जे ट्युरिस्टीस आसात ते आज हांगा येले कडेन आसा. आनी चड करून ल्हान भुरगे जे आसात हे भुरगे हांगा मौज मस्ती करतात. तांकां जे कोरोना पॅन्डेमिकात जे ते घरा आसले ते खंय तरी आज तांकां भायर येवपाचे मेळ्ळे कडेन आसा. आनी आज हे भुरगे हांगा बरेचशे खेळटात आनीक दर्याचो स्वाद घेतात. त्याच बरोबर जे जाणटी लोक, सिनियर सिटीजन आनीक मिडियम लोक हेय आज हांगा आपल्यालो वार घेवपाक ज्या बिचाचेर वार घेवपाक हांगा येले कडेन आसात. हेजे वयल्यान कळटा की आतां जे कोरोना पॅन्डेमीक जे आसा ते खंय तरी पयस जाला आनी आज हे ट्युरिस्ट लोक हांगा येले. आमच्या फाटल्यान आनी दिश्टी पडटा पळय जी नुस्तेकार आपल्याले नुस्तें मारून जे बोट वयर काडटात ती आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा. आज आमच्या फाटल्यान तूं पळयतात जे लमाणी म्हणटात ती आज हांगा ट्युरिस्टांक कशी गिरायक करपाक भितर सरल्यात. पूण ह्या जे लमाणी आसात तांकां हांगा अलाउड ना. तरी पूण आज ते हांगा खंय तरी आपल्यालो धंदो करतात. ते सगळे लोक येतात तो पोटा खातीर धंदो करता. पूण हांगा ट्युरिस्टांक त्रास करना आसतना हांगा हो धंदो करचो अशें लोकय मागतात. आमकां कोणाच्या पोटाचेर आड येवपाचें ना पूण खंय तरी रिस्ट्रिक्शन जे आसा ते हांगा पाळचें. आनीक परतून एकदां ह्या बाणावले बिचार साकून गोवा 360 खातीर रमेश नायक रावत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयचो भाग्य विधातो भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कर्तव्य पुसून उडोवपाचो यत्न केला. मुक्त गोंयाची पयली शिक्षीत पिळगी घडोवपी भाऊसाहेबाच्या फोटवा जाग्यार सरकारी कचेऱ्यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपलो फोटो लावपाचो आदेश दिला. गोंयचे उदरगतीत 4 आण्याचे लेगीत योगदान नाशिल्ल्या मुख्यमंत्री म्हूण पुरायन फेल जाल्ल्या प्रमोद सावंतान गोंयचे दायज ना करपाचे यत्न चलयला. ते आमी जावपाक दिवचे नात, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान म्हटलां. शेनवारा म्हायती खात्यान एक सर्क्युलर काडिल्लो. तातूंत सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी ह्या फुडें फकत महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेच फोटो लावपाचो आदेश दिल्लो. तातूंत गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकाराचें नांव ना. देखून प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान खर हरकत घेत म्हायती खात्याक निवेदन भेटयलें. मेन गजाल जी आसा ती गोंयचो भाग्य विधाता जेका बहुजनांचो कैवारी म्हणटात अशा दयानंद बांदोडकर भाऊसाहेबांचो फोटो लावपाचें थंय नांव तेंच्यांनी वगळ्ळें. आतां आमकां अशें दिसता की हें सरकार जें आसा ते सगळे लेगसीज मोडपाचे प्रयत्न करतात आनी आपलें एक मोठेपण फोटवाच्या माध्यमांतल्यान सगळे कडेन पावप. म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्याक स्वताक जर ग्लोरिफाय करूंक जाय जाल्यार ताणें तशें काम करचें पडटलें. काम करनासतना कोण ग्लोरिफाय जायना आनी जेणें काम केलां आनी गोंयची उदरगत केली, गोंयान संजीवनी हाडली, गोंयान गांवांत शाळा हाडली, कांपाल ग्रावंड हाडलो, हे सगळे जे मोठे प्रकल्प जे आसा ते भाऊसाहेबान गोंयाक लागून दिल्ले. आतां ह्या प्रमोद सावंतान गोंयाक लागून एक 4 आण्याची सुद्दां कांय गजाल केल्ली ना आनी अशा फेलियर आनी फेल्ड सीएमाचो फोटो लावप आनी तो सुद्दां भाऊसाहेबाच्या फोटवाच्या जाग्यार तेजो फोटो लावप हें निंदनीय आसा. आनी हेंच सांगपाक आमी डायरेक्टरा कडेन आयिल्ले. गरिबा खातीर the only CM who really worked for the welfare of the poor, was very generous. So apart from being the first chief minister of Goa, Daman and Diu for a decade, a Bau's decade म्हणपाक शकता आमी, 1963 to 1973 अशी 10 वर्सां ताणें राज्य केलें आनी जायती लँडमार्क लेजिस्लेशन्स, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स इन द रिमोटस्ट विलेजीस ऑफ गोवा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स वॉज क्रिएटेड बाय हिम. So popularly he is called Bhau, older brother by the people till today, especially among the older generation. People have him in their hearts. So आमी आमच्या हृदयांतल्यान ताका काडपाक शकना. सो आनी ताजें स्थान जें हिस्ट्री ऑफ गोंयान गोंयच्या इतिहासान आसा एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, a chief minister who was very compassionate to the poor, especially I would say was very generous. So ताजें नांव एज अ लिडर त्या लिडर्सां भितर आसपाकूच जाय अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी एक रेप्रेजेंटेशन हांगा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीक आज दिल्लें आसा. गोंयांतलें जें बरें तें सावंत सरकार काबार करपाक सोदता. वेगवेगळ्या संघटनांनी हरकत घेतल्या उपरांत लोकां मदीं तिडक पातळपाक लागल्या उपरांत हो सर्क्युलर फाटीं घेवपाचो आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलो खरो, पूण तशें केलें ना जाल्यार सरकाराक भोजनच वेंचणुकेंत बुद्ध शिकयतलो अशी शिटकावणी तांणी दिली. पळयात. गोंयची वाट लावपाचें सरकारान ठरयल्लें आसा. पयलीं म्हटल्यार शिवाजी महाराजाक तेंच्यांनी इन्वेडर म्हटलो ह्याच डिपार्टमेंटांतल्यान. मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो डॉक्टर प्रमोद सावंत. आज भाऊसाहेबाची लेगसी काडून उडयता आनी प्रत्येक बहुजन समाजाची प्रमोद सावंतान माफी मागची पडटली. प्रत्येक गोंयकारांची प्रमोद सावंतान माफी मागपाची हो आमचो डिमांड आसा. तो प्रमोद सावंत जो आसा हाजे सांखळे मतदारसंघात सुद्दां कितलें काम आसा हे सांखळेकारांनी आतां 2022 येता ते इलेक्शनाक दाखयतले. जो मुख्यमंत्री आसा तो राजा आसता, तो ताजे एंटायर बॉर्डर जी आसा ताज्या हद्द जी आसा ताज्या प्रत्येक काना कोपऱ्यान ताजें काम आसपाक जाय आनी लोकांचो डिमांड आसपाक जाय. इनफॅक्ट हांगा कशें जालां, हांगा उलटें जालां. हांगा स्वताच तो ग्लोरिफाय करपाक सोदता जस्ट बिकॉज 2022 ताका आपलो डिफीट जी आसा ती समोर दिशिल्ली आसा. पूण हो ताजो धडपड जी आसा म्हणजे फोटोच्या हातून आपूण सगळ्यां पर्यंत पावप. आतां जे सरकार तुमच्या दारी हे जर पळयत जाल्यार इट्स टोटल फेलियर. हातून सुद्दां तांच्यांनी कितें केलां, स्वता ग्लोरिफाय केला. वचत थंय गव्हर्मेंटाच्या खुस्ता म्हणजे आमच्या लोकांच्या खुस्तावले पयशे जे आसा जे आमी टॅक्स म्हणून फारीक करता ते तो सगळे कडेन बोट लायता. 3 ते 4 म्हयने उरले इलेक्शनाक. लोक हांकां आपली जागा दाखयतले हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना. बहुजनांचे कैवारी स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या बद्दल जें आज ताणें केलें म्हणजे आपलो फोटो थंय हाडप आनी भाऊसाहेबांचो फोटो थंयच्यान काडून उडोवप, हें जें केलें तें बहुजनाचें आज तांकां सामोरे वता आसतना तांकां उत्तर दिवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आपलो पॅरोल टर्म सोंपल्या उपरांत कैदी जयेश नायक कोलवाळचे जेलींत शरण आयलो. 7 वर्सां आदीं खुनाच्या आरोपा वेल्यान अटक जाल्लो जयेश पॅरोलाचेर आसलो. 28 जुलयाक हो आदेश काडिल्लो. आपलो पेरोल काळ सोंपिल्ल्यान आपूण शरण येता अशें जयेश नायकान अधिकृत रितीन बरोवन दिलें. आपूण परत येतालो पूण आपणाक अपघात जालो. मानसीक नदरेन आपूण ताणावात आशिल्लो देखून वेळार येवपाक जमलें ना अशें ताणें रजाव दिला. कुट्टोरी पुलीस स्टेशनाचेर हांव येयल्लो रावपाक लागून एड्रेस दिल्लो आनी म्हाका 17 तारखेर येवपा जाय आसलें.
तो म्हाका गाडी घेवन येतालो तेन्ना म्हाका गाडयेचो मातसो एक्सिडेंट जालो आनी म्हाज्या पांयाक मार लागलो आनी म्हाका खंय वचपाचें तें कांय खबर ना आनी म्हाजें रगत खूब गेलें खूब वयतरीर म्हाका कांय खबर ना की हांव खंय वचपाचें तें हांव थंय बेशूद उरलो एक दीस बेशूद उरतरी म्हाका मागीर तकली चलनाहली खंय वचपाची ती काय वचपाची ती आज म्हाका खंयशे येयला खंय रावतालो कितें गाडी खंय आसा ती म्हाका कांयच खबर ना सो आतां म्हाका सिधी येता हांवें भयणीक फोन मारलो की म्हाका कोलवाले जेली वचपा आसलेलो तो उरला हांव खंय तरी भोंवतालो असो पिशा भशेन खावपाक ना जेवपाक ना सो आतां म्हाका भुरग्यांचें टेंशन जावपाक लागलें आनी हें सगळें टेंशन ना तें हांव मागीर तकली भायर पडली म्हाजी तकली भायर पडटरी म्हाका आतां सिद्धी येयली म्हाका तेन्ना आतां जेली वचपाक वयता आतां हांव सरेंडर जाता आतां वयता 8 तारखेर आसा त्या तारखेर हांव वयता तुका इंजरीज कितें कितें जालें पळय इंजरीज म्हाका हांगा कट पडला ते स्टिचीस मारूंक मेळना कित्याक म्हाका तें कांय खबर ना हॉस्पिटलांत वचपा जाय काय म्हाका तकली चलनासली तो आयज हांवें हांगा गेल्लो मेडिकलांत हांव तेय मी सालिगांव पावलो म्हाका खंय कसो गेलो कात गेलो तें खबर ना म्हाका दुखपा लागलें म्हणून हांव मेडिकलांत गेलो मेडिकलांत वयतर तेणी सांगलें आतां स्टीक मारपा जायना तेणी म्हाका ड्रेसींग करून धाडलो गोवा 365 खातीर कोलवाळेच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अधिकारा खातीर झुजात नाजाल्यार सरकार गुलाम जावन रावतले. सरकारा कडेन लेबर पॉलिसीज ना. सरकारान ती करची आनी ताबडतोब कामगारांक न्याय मेळोवन दिवचो. कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉसेकान कदंब कर्मचाऱ्यांक आव्हान केलां. तेच बरोबर कदंब कर्मचाऱ्यांक डीए आनी एरियर्स दिवचो. इलेक्ट्रीक बसी कदंबा महामंडळा खाला घेयात. कंत्राटी पद्दतीन काम करतल्यांक सेवेत कायम करून घेयात. कदंबा कर्मचाऱ्यांनी मागला. Kadamba agreement, Kadamba areas, electric buses, KTC Drivers Allied Employees Association, KTC Drivers Allied Employees Association. कदंबाच्या कामगारांक तेंको दितना सोमारा आयटकाचो फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान आपल्या संघटनेच्या कर्मचाऱ्यां बरोबर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सकाळ सावन धरणे आंदोलन केलें. कदंबाचे आनी आयटकाचे कर्मचाऱ्यांनी मागण्यांचे फलक घेवन सरकारा कडेन आपल्यो मागण्यो केल्यो. गोंयकारांच्या सेवेत आनी 150 बसी हाडच्यो. इलेक्ट्रिकल बसी कंत्राटाचेर दिल्यात ते काम आमकांच दिवचें अशें कदंबा कर्मचाऱ्यांनी सांगलें. Working class in Goa comprises of more than 5 lakh working people in the state. More than 5 lakh people in the state. Kadamba कामगार जर आयज धरणाचेर बसल्यात, they are not doing anybody a favor. ते कोणाक उपकार करिनात. They are on a struggle for their own benefits, for their rights. And if you are not prepared to fight for your rights, तुम्ही जर तुमच्या अधिकारांक झुजोंक तयार नात जाल्यार तुमचे अधिकार आसचे ना. You will not have your rights. You will become slaves. It is your duty to fight. कदंबा कामगाराचे आमकां ठप्पे ठप्पे डिमांड सेटल केल्ले नाका. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम ह्या गोंयांत कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम सगळ्यांनी पसरलेली आहा. देर इज नो लेबर बोर्ड, देर इज नो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर बोर्ड, देर इज नो स्टेट लेबर एडवायझरी बोर्ड, देर इज नो मायग्रंट वर्कर्स बोर्ड, no policy of the government. The government has no labor policy. That I underline. गोंयांत 7th पे जर लागू जाला जाल्यारूय कामगारांचे आंदोलन करपाची धरणे धरपाची पाळी कित्याक येता तेंवूय क्रिस्टोफरान सांगलें. पळयात. 7th पे कमिशन जर इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार तें श्रेय ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस led union taka veta. All India Trade Union Congress led KTC Drivers Allied Employees Association तो गेल्या लगातार 30 वर्सां गोंयच्या क्षेत्रांत कदंबा कॉर्पोरेशनान वावरता. त्या युनियना वरवीं
4th पे, 5th पे, 6th पे implement जाल्यात. And let me tell you, 7th pay also is implemented. And what are we fighting about? जर इम्प्लिमेंट झाला, कित्या खातीर झुजतात, कित्या खातीर आंदोलन? आंदोलन या खातीर की 7th पे इम्प्लिमेंट केला, पण लगभग 21-22 महिन्याचो जो एरियर्स दिवपाचो आहा तो सरकारान दिवंक ना. आम्ही मिस्टर प्रमोद सावंताक सांगले, मिस्टर मनोहर पर्रीकरान आमकां सांगलेले, आय विल पे as immediately, let it be implemented, comrade. He implemented it. Shri 7th page Bab late Manohar Parrikara weta. After that, आमचो आतांचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणे खूब फावटी मिटिंगो दवरल्यो, पण त्या मिटिंगेनी तेणी फक्त फुडें पळया, परतून मेळ्या हे सारकें न्ही. यू होल्ड अ प्रॉपर मीटिंग, यू हैव एन MLA as the chairman of the corporation, Bob Carlos Almeida. Mr. Bob Carlos Almeida सुद्धा your government appointment dina, being an MLA of the ruling party, he is the chairman of the corporation. आम्ही बाब कार्लोस अल्मेडाक सांगले, कीप एन अपॉइंटमेंट. नो अपॉइंटमेंट हैज बीन गिवन टिल डेट. द पॉइंट इज 7th पे इम्प्लिमेंटेशन. सेकंडली बदली कामगार आहात. 2014 तेन्नासून काम करतात, 7-8 वर्सां, 8 वर्सां. ऑफकोर्स नो डाउट KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन आणि AITCच्या नेतृत्वाखाला there are 160 बदली workers made permanent. 182 बदली workers regularized out of nearly 450, which is a big achievement. But point is, what about the others? There are workers अजूनही 7 वर्ष 8 वर्षा काम केल्ले बदली कामगार आसात. रेग्युलरायज देम युनियन गव्हर्नमेंटच्या स्किमी अंडर. पण तातूंत तुम्ही कदंबा कामगारांक फ्युचर दिवंक ना. कदंबा कामगारांक भायर दवरले. टोटल इलेक्ट्रिक बसेस काढले, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर दिली. दे आर बीइंग एम्प्लॉयड देयर, द वर्कर्स हू आर एम्प्लॉयड. We don't know under whom they are. We know they are under a contractor. What is this government having multiple centers of power, multiple centers of management? You are a unified corporation. You must be running those buses. त्यो buses काढून तुझ्यान कन्यादान करूंक शकना. You cannot give it to a contractor. That is what we are opposing. Electric buses should all come under KTC corporation. All. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. म्यावलेच्या आंदोलना उपरांत जमनीच्या विशया वयल्यान गोंयभरचो लोक आतां सादूर जाला. उग्या सांग्या कस्टर ब्लास्टिंगाच्या विरोधात गांव खतखतपाक लागिल्लो. आतां जमनीच्या अधिकाराचो विशय घेवन लोकांनी गांवांत रॅली काडली ती एकवटा खातीर. पूण फुडल्या संघर्शाक एकवटान तोंड दिवपाची ती तयारी हेवूय तितलेच खरें. उगे सांगे वाठारांतल्या क्रशर क्वारींनी ब्लास्टिंगां जातात. ताका लागून थळाव्यांच्या घरांक धोको निर्माण जाला. लोकांनी तिडक उक्ताले उपरांत शुक्राराक खण खात्याच्या उपसंचालकान पुलिसांक बरोबर घेवन घरांची इन्स्पेक्शन केलें. गांवांत सरकारी जमिनींचो विशय आसा, तो तकली वयर काडटलो असोय गांवकारांक भंय आसा. देखून शुक्राराक क्रशराच्या विशया बरोबर लोकांनी जमिनींच्या विशयाक हात घातलो. आदी पळोवया शुक्रारचो तो देखाव. आमच्या माय पाय मारून गेला ह्याच गावात, आमी दुसऱ्याच्या गावात गेले नाही. आणि आता आमच्या घरी वेचपाची आणि आम्ही रावपाक आमच्या घर कोणी मेवून जायनाय. पूण सोमारा गांवांत एकवट दाखयली. जमिनी वचपाचो भंय हें कारण आसलें तरी एक जालो गांव जाल्यार कितें करतलो राव अशें म्हणत शांतीकायेन रॅली काडली.
गांवाचो एकचार खंयच्याय संकटाक तोंड दिवपाक शकता हाची ती चांचपणी आसली वा फुडल्या संघर्शाक तोंड दिवपा खातीरची रंगीत तालीम आसली अशें म्हणूं येता. स्टोन क्वॉरी सुशेगाद आमगे कांयच ना, ते सगळे सायडी धरून आमच्या गांवची एकवट पयलीं करपा लागून हें केलां आमी. तेजे मुखार कितें क्वॉरी आहा, कितें गांवचो आनी कितें इश्यू आहा तो मागीर पळयतले. कितें दुसरें कितें येयले जालें आमचें, ताका लागून गांवची एकवट पयलीं आसपा जायो, मुखार झगडपाचें. मागीर गांवची एकवट ना जाल्यार मुखार झगडपाक पावपाना. गांवची एकवट आमी कितें करूं शकता. आयज तर ते मेलावली जाता भशेन जर आमच्या गांवांत जालें जाल्यार आमचो गांव आहा जाल्यार आमी झगडपाक शकता तेगे, जाल्यार आमी जावपाक शकना. सांगे मतदारसंघाच्या उगे गांवांत पयलीं इश्यू जालो तो स्टोन जे आसा, स्टोन क्वॉरी ताजो एक इश्यू जाला आनी अनेक लोक रस्त्यार आयिल्ले की ती क्वॉरी बंद करची. अनेक इश्यू जाला की जे लोक रावतात की सुमार 500 सुमार घरां आसात ती सगळीं सोशादारा अंडर येता आनी ती सरकाराची जमनी अशें म्हणून नोंद जाल्लें आसता. त्या कारणां खातीर लोकांक असो भंय जाला की आमची जमनी वसत सरकार केन्ना आमच्या जमनीचेर कब्जो करत. आनी ते दुसरी त्या जमनीचे आनी एक हें पळोवपाक गेले जाल्यार ते जमनीक ते एटर्नी आशिल्ले तांच्यांनी त्यो कोट्यांनी रुपयाक थोडी जमनी विकल्या आनी थोडे लोक पयलीं पसून थंय स्थायीक आसा. आतां लोकांलो एक प्रश्न आसा की सोशेदार जमनी आसल्या कारणान आमचे कडच्यान सरकार घेतलो ह्या कारणान आज एक ताणें एक रॅली काडली गांवा भितर, एक 2-3 किलोमिटर त्या गांवा भितर गेले आनी ताणें घोशणा दिली की आमची जमनी आमची जाय. तातूंत भितर जाणटी तरुण 2-3 पिळगेचे लोक तातूंत भितर आशिल्ले आनी तांची एकूच लोकांची मागणी की आमी इतली वर्सां साकून ह्या गांवा भितर आसा आनी सरकारान अकस्मात आमचे कळत त्या कारणां भितर सरकारचे लक्ष वेचपा खातीर आनी तांची जमनी तांकां दिवपा खातीर सरकारान मागणी करपा खातीर आनी तांकां फाटल्या दिसा अशी की कोण तरी सर्वे करपाक येवपा आसा असो तांचो इश्यू जालो आनी तांची जमनी तांकां मेळपा खातीर अशें तांचें हें आसा. आनी त्या खातीर आज लोकांनी एक रॅली काडली आनी रॅली भितर अनेक लोक आशिल्ले. त्या काळा भितर कळटलें की आतां खडये बरोबर होय लोकांचो जमनीचो सूस आतां वाडलो. त्या काळा भितर कळटलें की कितें जाता. गोवा परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत राज्य सरकार शेतकारांची दखल घेत अशें दिसपाक लागला. निकतेच केंद्रीय शेती मंत्री शोभा करंदलाजे आनी गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट जाली. राज्यांत ऑर्गॅनिक फार्मिंगाच्या विशया वयल्यान तांचे मदीं चर्चा जाली. मुख्यमंत्र्या बरोबरचे हे बसकेंत गोंयांतली कृशी संस्कृती ह्या क्षेत्रांतल्यो संदी दिवप घेवप अशा विशयांचेर केंद्रीय कृषी मंत्र्या बरोबर खोलायेन चर्चा जाली. भविष्यांत नुस्तें एक्सपोर्ट करपाक मेळटलें अशी आस्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायली. राज्यांत फळां बागायती आनी शेताचे उदरगती बाबतींत उलोवप जालें. कृषी मंत्री मॅडम शोभा करंजे हांकां आज मेळ्ळो की स्पेशली गोंयान आयिल्ल्यो त्या ICR कडेन तांची जाली. फाल्यां आमचे कृषी मंत्री बाबू कवळेकर बाकी सेक्रेटरी हांची सगळ्यांची मिटींग आसा सो डॅट वेगवेगळे इश्यूज हे डिस्कस जाले. स्टेटीक कशा पद्दतीक ऑर्गेनीक फार्मिंगाक स्कोप दिवपाचो हाजेर डिस्कशन जालें. मागीर FPO फार्मर प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन आनी त्याच बरोबर एक्सपोर्ट कशा पद्दतीन करूं शकता. तेन्ना म्हटल्यार आसत इवन दो हांगासल्यान जरी आमी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करपाक शकले ना जाल्यार एटलिस्ट फिशिकल्चर प्रॉडक्ट जे आसा हे एक्सपोर्ट करपाक शकतले. त्या खातीर ताजेर प्रमोट दिवप आनी एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जो नवीन आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेणे डिसायड केला तो गोंयाक ताजो लाभ कशा पद्दतीन घेवचो हाजेर एक डिस्कशन जालें. डेफिनेटली आमी एग्रीकल्चर फंड जो आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हाज्या खातीर आमची प्रपोजल्स जावपाची ते बेगीन धाडटा. उद्या काय मिटींग आहे पुन्हा रिव्ह्यू आणि फाल्यां एग्रीकल्चर मिनिस्टरा बरोबर मिटींग आसा. तुमच्या बरोबर नाही, उद्या तुमची भेट नाही. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चवरिया. पावसाळो अजून सोंपूंक ना सो दिसता. 11 आनी 12 वेर गडगड घालत आनी जोगल्यात पावस हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. 15 तारखे मेरेन कमी चड प्रमाणात पावस फुडें येता. राज्यांत उण्यांत उणें 25 जाल्यार चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. 13 तारखे मेरेन हवामान खात्यान खाशेली शिटकावणी दिल्ली नासली तरी 15 मेरेन काळी कुपां दाटली दिश्टी पडटली. पूण दर्यादेग वाठारांत वारा फाटल्यान 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. देखून नुस्तेकारांक मात हवामान खात्याची सुचोवणी आसा. खोल दर्यांत वचचें न्हू कित्याक तर वाऱ्याचो वेग आनीक वाडूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv
हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.